10:30च्या पुढे पुढे झाली सकाळी सकाळी. तू कोण नसली तर घरान कोण नसलो आम्ही. तुम्ही खंय वयतात आम्ही कामाक वयता. आणि बाकीची बायल बिल भुरगी बायल कामाक गेली थोडे हां हां चेडू कॉलेजीक गेले. हो ITI गेल्लो 10 सुमार. मी माझ्या कामाक गेल्लो थोडे. मागीर कळ्ळी कशी चोरी जाली म्हणून कळली ते मेवणलो थोडेसून न्हू. हां सकयल मेवणो आसलो तो. हां हय तो येताना बघता जाल्यार एकाक सुमार म्हणतो. एकाक सुमार गेलो आनी तिने बघताल्या दार ओपन फाटल्यान उकट्या. तेन्ना ते कळले. हां म्हणजे फुडल्यान धापून बंद त्याने केले. फाटल्यान गेलो फाटल्यान पळालो. गेले ते. पहिलीच फावट ही चोरी न्हू. हे पहिलेच फावट चोरी जाली. नाव कशें म्हटलें तुमचें? माझे अनिल श्रीधर सावंत. कितें कितें व्हेलें तुमचें? 3 चेनी येले, हां कानातले येले हां आणि 50,000 रुपये येले. रोख 50,000. आणि ते गणपतीचे लॉकेट असले हां ते हेले. गणपतीचे एक आणि असे कमळाचे असे लॉकेट असले ते हेले. तरी 50,000 सोडून आनी कितले जातले त्या भांगाराचे अंदाज? आणि अंदाज ते 3 चेनीचे सुमार 3-3.5 लाख जातले ना. 3.5 लाख आता जातले ना. कंप्लेंट केला तुम्ही मागीर? कंप्लेंट केले. पंचनामो केलो? पंचनामा केलो. पंचनामा करून ना ते येतले पोलीस. हां येता म्हटलं. केले. हां ओके थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.